आनी आमचे आयज जे भूमिपूजन आमी केलां ते टर्शरी कॅन्सर सेंटर हे आमचे प्रधानमंत्रीन आमकां सँक्शन केल्लें. प्रायन विरेशाक बी आनी बाब रुडॉल्फाक हांव विनंती करूंक सोदता, आमचे सेक्रेटरी बरे डायनेमीक आहा, ते वयता सगळे कडेन हे सगळे गोश्टी करून हाडपाक. त्याच बरोबर डीन आनी आमचे सगळे HODs ऑफ गोवा मेडिकल कॉलेज, DHSचे आमचे सगळे डॉक्टर, आमकां ह्या हॉस्पिटलाची गरज आशिल्ली. आनी आयज देवाचे कृपेन त्या हॉस्पिटलाचें काम चालू जाल्लें आसा. कॅन्सराचे पेशंट वयताले सगळे कडेन, पण आमकां बऱ्यापैकी एक इन्स्टिट्यूशन टाटा मेमोरियल नाल्यार एक हाय लेवल इन्स्टिट्यूशन तेजे कडेन टायअप जर केल्यारूच आमकां कितें तरी क्रेडिबिलिटी गावतली. कोणा बरोबरूय वचून टायअप केल्यार कोण लोक बी थंय ट्रिटमेंटाक घेवपाचो ना. म्हणून ते आमी ट्रान्सपरंटली आमी ठरयल्लें आहा की ट्रान्सपरंटली ते करप. आनी आयज पॅट स्कॅनची गरज आहा, तरी ते आमी ऑलरेडी पास केला. ते पॅट स्कॅन बी ते आमी पळयता आतां कशें कितें फुडें वचूंक जाय. म्हणजे सगळी सोय गोंयकाराक हांगा दिवंक जाय. पूण एकूच हांव सांगूंक सोदता, गोंयकाराक आमी जे आमचे चडांत चड म्हाका दिसता 99.9% आमी हांगा सगळे फ्री दिता. हांगा कांय ₹1 आमी कोणा कडल्यान घेना. आनी सगळे पेशंट येता. केन्ना केन्ना गरीबाचो पेशंट असलो भायल्यान, ताका आधार कोणाचो ना, ताका बी आमी फ्री दिता. म्हणजे आमी हे हॉस्पिटल, पूण तुवें दुसऱ्या राज्यान गेल्यार तुका ते फेसिलिटी गावची ना. पूण म्हणून आनी तांकां बी ऑन बोर्ड घेवन हांवें सांगलां डिनाक की प्रत्येक कितें असलें तेंचें कितेंय असलें सजेशन असलें ते इनकॉर्पोरेट करून आमी फुडें या. आनी आमच्या डॉक्टरांक जाय ती फेसिलिटी म्हणजे फोकस्ड अप्रोच. नाल्यार आपूण हें करतलो, आपूण फाल्यां आनी कितें कसली बिल्डींग घालतलो, तें तशें जावचें ना एफर्ट. आमचें एकूच आमची एक बिल्डींग आमची पेंडींग आहा, दॅट इज युअर मदर एंड चायल्ड ब्लॉक. हे आमी झगडटा इतले आमकां कितने साल हो गए, 4 साल तो हो गए. वी आर ट्रायंग फॉर मदर एंड चायल्ड. आतां सेक्रेटरीन आतां ते फुडाकार घेतला आनी हे फुडें व्हरपाक. मदर एंड चायल्ड ब्लॉक गावल्यार आमकां तेजो भरपूर फायदो जातलो. डेडिकेटेड भुरग्यां खातीर एंड आमचे डिलिव्हरीज आनी सगळ्या गोश्टी खातीर एक स्पेशलायज्ड तो एक म्हाजें एक स्वप्न की गोवा मेडिकल कॉलेजीन जावंक जाय. आनी जुनी जी बिल्डींग आहा ते स्टेज वायज रेनोवेट करून आमकां इवन TB चेस्ट हॉस्पिटल हांगा शिफ्ट करपाची गरज आहा. आनी थंय कितें तरी वेगळें तरी इन्स्टिट्यूशन हेल्थाच्या माध्यमांतल्यान आमी घालूं शकता. हेच आमचें. आनी कंबायंड आमी, हांव मंत्री जालो तरी बी हांव एकटो कांय काम करूं शकना. आमची पुराय टीम आनी तेंचें कितें सजेशन आसलें कसले बाबतींत ते आमी ऑन बोर्ड